Pormeswar Rasvot Soloitae 22, page 11. Pormeswar Rasvot Soloitae Tachera Sogle Mogache Pormeswar Rasvot Soloitae Tacheras socle mogace por solanus vat sorginso am sodio am chirfan koita somestang laki apoita apnace bonti somoita por solanus vat sorginso am sodio am chirfan koita somesta laki apoita apna chibonti somoita. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवंक तुका देव कृपा दिवं आनी ह्या मिसा बलिदानांत हांव तुमकां येवकार दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमच्या गोंयांत पवित्र सभा दोन प्रांतीक जेजूच्या वळखीचो दीस समोरमता. जरूय ह्या वर्सा भावार्थ्यांक जेजूची वळख सदांचे परी घेवंक सोयीक मेळूंक ना जाल्यार तरी पूण लोक संपर्क साधनाच्या आदारान जेजूची वळख भावार्थ्या मेरेन पावोवंक वेगवेगळी खातीं जबाबदारेन वावुरली. तशेंच आयची वाचपांनी आमी पळयता की जेजू आमकां सांगता की आमी एकामेकाची सेवा करूंक जाय आनी तशेंच आमी देवाचेर सदांच भावार दवरूंक जाय. तर हे आमच्या मनान धरून ह्या मिसा बलिदानांत आमी वांटो घेवया. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. हांव पातकी सोरपदेदारा देवा बापा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमोसो अपराध, अमोसो अपराध, अमोसो भोव व्हडलो अपराध. ह्या बासोत बागेवन सदांच सांगवार मेरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूंक आनी आमकां पातकान भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Kyrie
number A4, Moimandeva Kunsorgi, page number A4. Moimandeva Kunsorgi Anishanti Taja Ista Sonsari Sores Paradeva Sorgin Charaya Sorpod Vedar Deva Deva Baba Ami Duka Namaskar Kota Ami Duka Din Vasta Dushator Voibo Baba So Ami Duka Vakanta Moimandeva Usorgi Anishanti Taja Ista Sonsari Somia Jesu Christa Baba Chaye Klasputa Somia Deva Deva Chishile Duso Sarachi Makatai Amchi Kaklut Kor Tu Papa Chahus Vyak Boslai Amchi Magne Aikonge Moimandeva Usorgi Anishanti Taja Ista Sonsari Kitya Povitatmya Sangati Deva Baba Che Moime Jesu Christa Ye closu povi Ye closu mismo Ye closu mismo Moimandeva Usorgi Anishanti Taja Ista Sonsari Amen. प्रार्थुया बापा तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास तुजे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगूंक दवर हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं Amen. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप जॉब अशें उलयलो मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक अजें न्हय आनी ताच्या दीस कोश्टवत्याल्या वावराड्याच्या कशें न्हय गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोटींनी भायर म्हाका आनीक कांयच ना आंतरुणार पडून हांव चिंता केन्ना दीस उदेतलो पूण रात सोरोन सोरोना सकाळ जाय सोर हांव सगलोच तोलमळटा विणप्याच्या सुट्टा गाडये परोस म्हज्या दीस बेगीन धांवले आनी बोरवासो दवरिनासतना ते सोल्ले म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच कुशळकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर देवाचे उतोरे देवाचे बडोपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो स्वरेस्पराक वागाणात फापसोडली काळजां तो नव्यान बरी करता सगळीं म्हणया सर्वेस्पराक वाकानात फापसोलिनी कालसा तो नव्यान बोरीं कोत्ता स्वरेस्पराक वागाणात तो भोव बरो ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात आमचो देव भोव मोगाळ
ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सोरेस्पोरूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या प्रदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब सोर्वेस्पराक वाखानात फापसोल्ली कालचां तो नव्यान बोरीं कोत्ता. फापसोल्ली कालचां तो नव्यान बोरी करता. ताच्या गाये बांदून तो पेकयता. नोखेत्रांचो आंकडो ताणें थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब सोर्वेस्पराक वाखानात फापसोल्ली कालचां तो नव्यान बोरीं कोत्ता. थोर आनी बोलिश सोरेस्पोर आमचो सोरेस्पोर. ताच्या जाणवायेक मीत मेर ना. खालत्यांक सोरेस्पोर उंच काडटा. नोश्त्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब सोर्वेस्पराक वाखानात फापसोल्ली कालचां तो नव्यान बोरीं कोत्ता. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारान बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शिव वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वळवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शिव वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव ते फुकट पोरगोडटां, तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां संबंदी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शिव वर्तमान म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गीत घेवया B9 श्लोक 3. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Que de vorte udarpon, amcha somia Jezuce, amiquesa cecatir, aponus salvator. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसो. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआवा सांगाती जेजू सामको शिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. शिमावची सासू जोरान अंतरुणार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वाठारांक आनी देंवचार बसयल्ल्यांक दारार नगरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सा भाशांची खूब बोलिकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले, तरी आपूण कोण तो ते जाण आसले देखून ताणें तांकां उलोवंक दिलें ना. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करूंक लागलो. शिमाव आनी ताचे सांगाती आसले
ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच तांणी म्हळें, सगलो लोक तुका रावता. जेजून तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी तो देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनू, आयज आमी सेवा करपाची खोशी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. आमी पळयता की आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करता तेन्ना आमकां एक दुसऱ्याच तरेचो धादोसपण आनी खोशी भोगता. आनी चड करून आमी पळयता की आमी ही सेवा आमच्या काळजांतल्यान केले जाल्यार ही खोशी खूब वेळा खातीर उरता. पूण आमी खंयचे स्वार्थे खातीर या खंयचे इंटेन्शना खातीर आमी तें केलें जाल्यार ही खोशी रोखडीच गायब जाता. तशेंच आमी पळयता की मोग सेवा चाकरी करतना आमकां देव दिश्टी पडटा. तशेंच ह्या कोरोना व्हायरसच्या दिसांनी आमी पळयलां की जायते जाणांनी एकामेकाची सेवा केली. ल्हान ल्हान हितून तांणी दुसऱ्यांची सेवा केली. बाजारांतल्यान कितें हाडूंक या जाणटेल्यांक आदार दिवंक आनी अशे जायते तरेन एकामेकाची सेवा केली. आनी जायत्यांनी म्हटलें की अशी सेवा करूंक तांकां खूब धादोसपण जालें. तशेंच आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ मारलो जाल्यार आयची वाचपां आमकां देवाचेर भावार्थ दवरपाक आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू गालिल्या प्रांतान आपली भोंवडी करतना पिडेस्तांक तो बरो करता आनी त्याच बरोबर तो शुभ वर्तमान परगट करता. आमी पळयता की जेजू उतरांनी आनी कोरण्यांनी शुभ वर्तमान परगट करता. आनी थंय जायते लोक येता. आतां जेजूची खबर तांकां पावली तेन्ना ते सगळे लोक थंय आयले. थोड्यांचेर देवचार आसले, थोडे बरे नासले आनी अशें बरें जावचे खातीर ते जेजू कडेन येयले. आनी मागीर आमी पळयता की तांकां जाय आसलो की जेजू त्याच गांवांत रावचो. आमी आमच्या जिवितान बी पळयता की आमकां एक कार्यक्रम आसलो जाल्यार आनी एक बरो टॅक्निशियन मेळ्ळो जाल्यार आमी ताका सांगता, बाबा तूं हांगाच राव, कितें वायट बी जालें जाल्यार तूं पळोवपाक आसतलो. आनी तशेंच तांकां दिसलें. जेजू देवचार काडटालो आनी लोकांक बरें करतालो. तशेंच तो त्या गांवांत रावले जाल्यार तांकां कांयच वायट जावचें ना अशें तांचें चिंतप आसलें. पूण जेजून तांकां सांगलें की ताचें काम फकत एकूच गांवांत न्हय पूण सगळ्या दुसऱ्या गांवांनी बी आसलें. आनी तशेंच आमी पळयता की तो गालिल्यांतल्या दुसऱ्या गांवांनी वयता आनी देवाची खबर परगट करता. आनी जेजूचे मांडावळी प्रमाणे मुखेल काम आसलें तें म्हळ्यार देवाचें राज परगटणेचें आनी सापचें. तशेंच आमी पळयता की पयले वाचपांत आमकां जोब हाची खबर मेळटा. आतां आमकां खबर आसतली की जोब देवाचेर खूब भावार करतालो आनी देवा आनी ताच्या लागीं संबंद खूब बरो आसलो. आनी एक फावटी देवचारान देवाक म्हटलें, हो जोब आसा तो तुजी सेवा करता, तो तुका मान दिता, कित्याक तुवें ताका सगळें दिलेलें आहा. पूण ताचें कितें आहा तें काडून घे आनी मागीर पळय तो तुका शिणटलो. आनी तशेंच आमी पळयता जोबाच्या जिवितांत एक फाटल्यान एक अशें वायट घडीत जालें. पूण ताणें देवाचेर भावार्थ सदांच दवरलो आनी देवाक केन्नाच शिणोवंक ना. तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत खुबशे फावटी खूब त्रास आनी आमकां भोगचें पडटा. आनी ह्या वेळार देवाचेर भावार्थ दवरपाक खूब कठीण दिसता. पूण जेजू आयचे वाचपांनी आमकां सांगता की आमी सदांच देवाचेर भावार्थ दवरपाक जाय. कित्याक आमी जेन्ना मागणें करता तेन्ना देव आमकां ह्या सगळ्या वायटांक कशे हे चॅलेंजीस आहा ते चॅलेंजिसाक फुडें करूंक
जेजू आमकां शक्ती दिता. तशेंच दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता की सान पावलो म्हणटा की ताका एकूच काम आसलें, तें म्हळ्यार जेजूची बरी खबर परगट करूंक. आनी ह्याच पासत तो सगल्यांक सगलोच जाता. तो गिरेस्तां वांगडा काम करता तेन्ना तो तांचे भाशेन वागता, तो गरिबा वांगडा आसता तेन्ना तांचे भाशेन वागता. आनी अशें करून तो देवाची बरी खबर तांकां परगट करता. आनी तो म्हणटा की हे परगटेचें काम मुक्तपणान आनी उदारपणान करून सगलो तरेच्यो इनाम आनी होक लेगून तो सोडूंक तयार आसा. आनी तशेंच आमचें जिवीत आसपाक जाय. आमी आमच्या कोरण्यांनी आनी आमच्या उतरांनी जेजूची बरी खबर परगट करूंक जाय. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां हेंवूय सांगता की मागणें सदांच आमी करूंक जाय. कित्याक आमी पळयता की जेजू सदां बेगीन उठून मागणें करपाक वयतालो आनी अशे तरेन तो आपल्या बापाशीन रिगून आसलो. आनी तशेंच जेजू आयज आमकां सगल्यांक आपयता की आमी जेजूशीन रिगून रावचें. आनी तशेंच केलें जाल्यार कसले संकोश्ट त्रास आमच्या जिवितांत येतले जाल्यार तो आमकां शक्ती दितलो. आमची भावार्थाची उच्चारणी आतां आमी करुया. सोतमानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवी सामावलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोसला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू बापाची बरी खबर परगटूंक एकाच जाग्यार रावूंक ना, पूण गांवांनी आनी नगरांनी भोंवून गरजेच्या आदाराक पावलो. हेच भाशेन आमी ताचो वावर चालू दवरूंक बापाच्या आदाराची आमकां गरज. हें वळखून घेवन कांय आमच्यो गरज्यो बापा लागीं आतां आमी फुडें दवरुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, यादनीक तशेंच मोटवाशी आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती पोजेचो भावार्थ वाडोवंक जबाबदारेन वावुरतात. तांच्या वावरांत तांकां आडकोली येतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोवीत आयकून घे. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जुट्टी चलयतना आपली खरी जबाबदारी आपले पोरजे सवे कितें ती वळखून घेवंक सोमेस्तांक फावो जातल्यो सवलती मेलोवन दिवंक आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवंताच्या आदाराक पावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोवीत आयकून घे. भुरग्यांक मुलावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांतूच आवय बापाय वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवंक आपल्या भुरग्यांक जेजूचे वळखी बरोबर बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. देव संदेशकारां तशींच शाळेंत शिकयतलीं शिक्षकां आपखुशेन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतात. क्रिस्ती धर्म शिकवणेच्या केंद्रान फावो जाल्ल्या तरेकवार उपाया वरवीं तांणी जेजूची वळख मोगान भुरग्यांक दिवंक आनी वर्गांत तशेंच वर्गा भायर आपल्या जिविताचे चालींतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आयज आमी द्रोम प्रांतीक जेजूची वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत समोरमतांव. क्रिस्ती द्रोम शिकवणेचें केंद्र सोमेस्तांच्या भावार्थांची आकारणी करूंक आनी जेजूचे वळखीन भुरग्यांक वाडोवंक वेगवेगळ्या उपाया वरवीं बारी वावुरतात. केंद्रांत वावुरतल्यांक आनी तशेंच हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितल्यांक उर्बा आनी पवित्र आत्म्याची घोटाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आमची खाजगी मागणी आतां आमी देवा मुखार मांडुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. बापा, तुज्या पुता जेजून वेगवेगळे तरेन तुजे बरे खबर आनी तुजो बरे वावर फुडें व्हेलो. तुमी म्हजे गोवाय हे उतरा वरवीं तुजे बरे खबरेचो गोवाय जावंक तूं आमकां पाठयता. आमची जबाबदारी वळखून घेवंक आमच्या खात्रींतल्यान आनी आमच्या जिवितांतल्यान तुकाच गोवायकी दिवंक आमकां कुरपा दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवीं. आमेन. C38 तुकाच बापा, page 44. Tukac bapa sor Moshe dita tuka ekane. Tukac bokta sor Moshe dujiec te korkashele. Moshe hatke, Moshe paike, svikar kor otam koshe. Du somojmo porkot koru, shukopor sograndiu. Tukac papa sor Moshe dita tuka ekane. Tukac popta sor Moshe dujiec te korkashele. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. मोगाल बापा, आमच्या रचणारा हो उंडो आमी दाकान सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे ओसोक्त कुडीचे पसोनाक तुवें दिलेल्या तुजें जेवण आमकां ओत्मीक सासणाच्या जिवितांत पासून जावन दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय बात्ता
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवाक, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काचे गुटा वरवीं ओजापाचे ओजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो वर्तो मान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलेली कुळी यादनिकी राजकुळ, पवित्र राष्ट्र आनी तुजे खासा पोरजा आमकां जावंक पावल्या. सोर्व थाय आतां आनी तुज्या कर्तव्यां परगोट आमी करता, कित्याक काळोखांतली तुवें आमकां भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाड तुवें आमकां आपयल्या. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजी मोहिमाची किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sonsar mola dusha voi bofan usorgi duka soy soy usorgi duka soy soy sorves poraci navieta sorves poraci navieta taka soy soy taka soy soy usorgi duka soy soy usorgi duka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी थोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हजे रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोर्राचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनच्या पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gut porgotuja. Somia Gesù mio udokata ani ekashi tle pieta title pauti tu voi bovani son ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सरोंडेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नॅरी आमचे गोवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कोर तांकां आनी तुज्या इश्टागोटींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुकामोळ पळोवंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दोरदुता आनी सोर्वकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्बोद्वेदार बापा सोर्बोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवेशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसारचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे बोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोटसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. तुका आमची गरज पेज 71 D43. Sorbonara, toklik soše sande, toshe yami duka, duka amci koros, Jesus Sorbonara, toklik soše sande. Sheami tuka nenar muchang shigwo bukelo liang chewo
Evon tankada Tu que saliam uzvon Udar kazan bavon Tu kaham chikoros Chikoros, Jesus orvonara, tocles oșesade, toșeami ducam chikoros, Jesus orvonara, Soșesande, toșeami tuca, calcanus varfanco, melan safagalu, vartsuklolia sodu, hadiun portun hadu. Dushitoya moya anima pazzomo soglianza contium ducam chikoro Jesus orvonara, toclix oșesade, toșeami ducam chikoros, Jesus orvonara, toclix oșesade, toșeami ducam. प्रार्थूया. देवा, आमच्या मोगाळा बापा, एका उंड्यांत आनी एका काळशींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संस्काराचे सोडवंडे खातीर सुफळ कोर. होच जावन आमचो संतोष हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. अशी बसात. आर्गान दिनवास दिवयास देवाक, कित्याक ताणें आमकां सगळ्या जाणांक हे बाजिलिकेंत एकठांयलेली आसा. कित्याक हांगसर आमचो सायब आसा, तो आमचे पासत मागता आनी ताचे विनंतींतल्यान आमकां खूब बरेंपण मेळ्ळेलें आसा. ह्या फुडें मेळटलें म्हणून आमी बोगर बोगर हांगसर देवा कडेन विनंती करता आनी आर्गांय दिता, कित्याक ताणें आमकां भरपूर दिलेलें आसा म्हणून. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या जाणांक हांगसर गोंयाराक, ती हांगसर आमचे पासत सेवा उखलून दवरूंक आमकां मदत करतात, वाचपाक येतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. ही हांगसर मांडवळ केल्ली आसा,
तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. पूण खेरीत भाशेन फादर लिंडसे लोबो तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें हे मीस भेटयलेलें आसा, प्रवचन केलेलें आसा आनी हें मिडियाचें काम तो पळयता. हाका लागून हजारांनी लोकांक आख्ख्या संवसाराक पळोवंक मेळटा, भाग घेवंक मेळटा तांकां आनी ताच्या वांगड्यांक हांगसर फादर मिस्टर मॅथ्यूआकूय देव बरें करूं म्हणटा. तर तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासता, कित्याक बडा भोक्तीन तुमी हांगसर येतात आनी जीं कोण युट्यूबाचेर पळयतात आनी भाग घेतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांचो भावार्थ म्हणल्यार हितून त्या परीन खोलायलेलो आसा. आतां हांगसर काम चालू केलेलें आसा थोडें. हे आतां वणटी पळय आहा तातूंतल्यान उदक भितर सरतालें, त्यो वणटी आतां वयल्यान म्हणल्यार हितून थंयसर सारकें करूंक लागलेलें आसा. पूण हांवें तुमकां सांगलां मातशें पळयात म्हणून. भायल्यान कितें जालां पळय तें 70 वर्सांनी 350 वर्सां हे सगळें ताका चुनो लायलेलो आसलेलो आनी लायम प्लास्टरींग आसलेलें. 70 वर्सां जालीं काडला आनी ताचो परिणाम आतां जायत वेता. केन्नाय कितें जावंक शकता, ताका लागून हांवें तुमकां सांगलेलें मातशें पळयात आनी तुमचो खेरीत मत आसूंक जाय. वय हें अशें धरीत जाल्यार तें पिड्यार जातलें म्हणून. भायर वचून पयशे जाल्यार हे चिरे पळय आहा ते सगळे आतां म्हणल्यार ताचो चुरो येता भायर. सगळे ते म्हणल्यार तो फातर हे जालेले आहा, कोसमेलेले आहा. म्हणून ते भाशेन आमी आनिकूय पयलो फेज म्हणजे तुमी सगळ्यांनी तें पळोवन वय कितें जालां तें पळोवंक जाय आनी कितें करपाचें, तो प्लास्टर परतून लावंक जाय पळय. म्हणून प्लास्टर कशे भाशेन लावपाचो तो सेकेंड फेज. सगळे आर्किटेक्ट आनी इंजिनियर्स बरोबर येवन कितें सारकें करूंक जाय तें आदल्या तेंपार केल्लें. पूण आतां खूब नवी पद्दती आयल्या. पूण प्लास्टरिंगूच चुनो एकदम बऱ्याक पडटा. तें सगळें उदक पळय भितर आहा तें ओडून काडटा आनी ते फातर मागीर भितरले पळय आहा ते म्हणल्यार तूं सुकतात. ताका लागून ते भाशेन ते म्हणल्यार तूं. आनी तिसरो फेज म्हणजे मागीर ASIन तें करूंक जाय. ओ कशे भाशेन करूंक जाय तें तांकां आमी सांगतले, सुचयतले आनी ते भाशेन करतले ते. दुसरें म्हणजे हांगसर सायबाच्या कपेलान आमी दर म्हयन्याच्या 6 तारखेर मीस म्हणूंक सुरू केलेलें आसा. जानेवारांत आतां फेब्रुवारांत मार्चानूय आसतलें. मार्चाच्या 6 म्हळ्यार त्या दिसांनी नोयनां आसतलीं, पूण थंयसरूय मीस आसतलें. नोयनां खुरपेची मार्चाची 4 तारखेर सुरू जाता आनी 12 तारखेर सोंपतात. पूण फेस्त ना ताका, फकत ते भाशेन आसतलें. आतां कोविडाक लागून म्हणल्यार तूं सगळ्या लोकांक हांगसर भरपूर येवंक जायना. कशे भाशेन मांडावळ करतले हांव तें मागीर आमी तुमकां सांगतले. 17 ह्या म्हयन्याचे कॉरेज स्टार्ट जाता. त्या दिसा गोबराचो बुधवार आसा. त्या दिसा आमी उपवास करूंक जाय. जांकां जाता पळय तांकां. वडिलांक म्हणजे 60 आनी वयर सुबेज आसलेल्या वर्सांक ताणें तितलो उपवास करपाची गरज ना आनी भुरग्यांक म्हणलें. पूण तरणाट्यांक म्हणलें तूं आसा तांच्यान उपवास करूंक जाता. पूण ते भाशेन ते उपवासाचे दीस आसात. खूब लोक म्हणलें तूं हे भाशेन उपवासपाक करतात. आतां कॅस्केटाचें म्हणलें तूं काम काबार जायत आयलेलें आसा. ह्या म्हयन्यांत आमी ते परतून वयर घालतले आनी खूब ताची बंदोबस्त चालू आसा. थोडे दीस घडये आमकां बंद करूंक पडटलें, कित्याक भितरूय काम चालू आसतलें. तें पळयता हांव तुमकां मागीर सांगतलो कित्याक कशे भाशेन करपाचें पळय तें. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. भायर आमचे कडेन सांत इनासाचें कॅलेंडर आसा. सांत इनासाक आतां 500 वर्सां भोगतात. ताचें जिवीत बदल्ल्या हातून ह्या कॅलेंडरान सगळें ताचें जिवीत आसा. हे फकत 100 रुपयांक तुमच्यान भायर ते कॅलेंडर थोडेच उरलेले आहा ते तुमच्यान घेवंक जाता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें वडपकार.
F22 page 96 तुझो दोर परगोटणार कोर. Zoya wasa, zoya mota, zoi vargota toi uluita, toya ve tu kaporgoto, toi priti tu shinava do, sorves pora deva mosha, kurpitso vadar diun, tuzo dor porgodnar kormaka, dor porgodnar kormaka.